नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. वॉशिंग्टनात पीएम मोदी कमला हॅरिस बसका मोदीन काढलो इंडिया कनेक्ट हॅरिसाची पाकिस्तानाक शिटकावणी प्रधानमंत्र्याची 5 टॉप ग्लोबल सीईओ बरोबरय 1-to-1। केंद्रान गोयच्या आयडीसीक दिल्ले मध्य प्रदेशातले कोळशा खणीक पॉवर डेव्हलपरांचो प्रतिसाद न वेर्णा एसईझेड जमनीचे प्लॉट करून आयडीसीन काढले पावणी। मगोचे अपात्रताय अर्जाचे केशीत मंत्री बाबू आसगांवकार आणि दीपक पावसकाराक हायकोर्टाची नोटीस सुनावणी 22 ऑक्टोबर। तृणमूल काँग्रेस गोंयांत घुसता म्हूण हवा काँग्रेसीतले ज्येष्ठ असंतुष्टांचो आवाज फादर एरमित रेबेलोचो ममताक येवकार मात घाणायिल्ल्यांक खंय तृणमूलांत एंट्री नाका। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे गोयचे शिष्टमंडळ पावले मुंबय सुप्रीमो शरद पवारा कडेन युतीविशीं चर्चा युती ना जाल्यार वेंचणुकेंत कशें कितें स्ट्रॅटजी थारावंक मुंबयत बसका। आणि वास्को वाड्यार आयपीएल बॅटिंग करपी 6 जाणांचे गँगाक वास्को पुलिसांनी उखल्ले 2 लॅपटॉप मोबाईल टीव्ही जप्त वास्कोचो एकलो गँगांत सामील ताकाय रोखडेच उखलतले। वॉशिंग्टनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची उपाध्यक्ष कमला हॅरिसा बरोबर बसका तिचे इंडिया कनेक्टाचो विषय आयलो। प्रधानमंत्र्यान तिची तोखणाय करताना भारत भेटेचें आमंत्रणय दिलां। भारतीय प्रशांत वाठार चीन पाकिस्तान अफगाणिस्तान कोविडाचेर चर्चा पाकिस्तानी आतंकवादाचो विशय तिणें स्वता काढलो। प्रधानमंत्र्याची अमेरिकेंतल्या 5 टॉप सीईओ बरोबरय गाठ भेट। And as it relates to the Indo-Pacific, the United States, like India, feels very strongly about the pride of being a member of the Indo-Pacific, but also the fragility and the importance and strength as well of those relationships, including maintaining a free and open Indo-Pacific. Our nations can continue to best work together to strengthen our relationship around our mutual concerns, around the challenges we face, but the opportunities that those challenges also present. I know from personal experience and from my family of the commitment of the Indian people to democracy and to freedom and to the work that may be done and can be done to imagine and then actually achieve our vision for democratic principles and institutions. नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। यह क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। प्रधानमंत्र्यान अमेरिकेतल्या 5 टॉप संवसारीक कंपन्यांच्या सीईओ बरोबर 1-to-1 केल्यो। भारतात गुंतवणूक आणि उद्योग विस्तारूंक ऑफर फर्स्ट सोलर जनरल ऑटोमिक्स एडॉब ब्लॅकस्टोन आणि कॉलकॉम या ग्लोबल जायंटांच्या सीईओ कडेन गाठभेट। 3 दिसाच्या अमेरिका भेटेत प्रधानमंत्र्याची आज अध्यक्ष जो बायडना बरोबर व्हाईट हाऊसात द्विपक्षीय बसका आणि US जपान ऑस्ट्रेलिया आणि भारताच्या मुखेल्यांची क्वाड बसका। फोकस भारतीय प्रशांत वाठार चीन अफगाण आणि कोविड। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। केंद्रीय कोळसो मंत्रालयान गोयच्या आयडीसीक दिल्ले मध्य प्रदेशातले दोंगरी ताल कोळशा खणीक पॉवर डेव्हलपरांचो प्रतिसाद ना। बिडिंग मुजत सोंपली तरी एकय बीड ना। आता आयडीसी गोंय सरकारा वरवीं केंद्रा कडच्यान मुजत वाड मागपाचे तयारीत। तेवटेन वेर्णा परत ताब्यांत घेतिल्ले एसईझेडाचे
5 लाख चौकण मेत्र जमनीच्या आयडीसीन 31 प्लॉट करून पावणेर काढले. गोयच्या आयडीसीन केंद्रीय खण मंत्रालयाकडच्यान मध्य प्रदेशातल्या डोंगरी त्राल वाठारात कोळशाची खाण पावणेर घेतल्या. थंय कोळशाचे उत्खनन करून वीज निर्मितीक पॉवर डेव्हलपर सोदप चल्ला. मात मुजत जाली तरी आयडीसीच्या बिडांक पॉवर डेव्हलपरांचो रिस्पॉन्स ना. We have not received any bidders. One bidder which was not very responsive as per the guidelines, and that last date is on 30th September. So what we'll do, we'll send it to the government now. Since we have not received any bidders, we'll send it to the government for further action to be taken. Okay. What decision they are going to take. ते वटेन वेर्णा सरकारान SEZचो परत ताब्यात घेतिल्लो प्लॉट पावणेर काढला. The main thing is now the auctioning of land at Verna, which is almost 5 lakh square meters. Where made 31 plots are there from areas starting from 15 to almost 25,000 and little bit more. There also we have advertised 16th of this month. We're expecting the people to come in from all over the country, where the pre-bid meeting will be on the 29th, and thereafter on 24th October all submission online bids, which is the last day, will be given. 5 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीचे 31 प्लॉट केल्यात. बेज प्राइस 5,000 दवरून पावणेर काढल्यात. 24 ऑक्टोबर मेरेन बिडिंग. कोण बोली चढ लायता ताका प्लॉट. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. मोगो सोडून भाजपांत गेल्ले मंत्री बाबू आजगांवकार आनी दीपक पावसकाराक हायकोर्टाची नोटीस. तांचे आड अपात्रता याचिका शुक्रारा हायकोर्टांत आयली. मोगोचो उरिल्लो एकमेव आमदार सुदिनान याचिका घाल्या. बाबू आनी पावसकाराक नोटीशी 3 आमदार जिकिल्ले. 2/3 म्हणल्यार 2 आमदार बीजेपींत गेले. मोगोचे विलिनीकरणाक आव्हान. 2017च्या वेंचणुकेत मगोचे 3 आमदार जिखिल्ले. 28 मार्च 2019 बाबू आजगांवकार आनी दीपक पावसकार फुटले आनी बीजेपीत गेले. 2/3 विलिनीकरणाचो तांचो दावो. 2/3 विलिनीकरण म्हटल्यार फुटीर आमदार अपात्र थारना. विलिनीकरण बेकायदेशीर म्हूण मगोचो दावो. मगो वतीन सुदीन ढवळीकारान दोगांय फुटीरांक अपात्र करचे म्हूण सभापती कडेन याचिका घाली. अंदूच्या एप्रिलांत सभापतीन 2/3 विलिनीकरणाच्या नेमाचेर बोट दवरून दोगांकूय अपात्र करूंक न्हयकार दिल्ल्यान सुदीन कोर्टात गेला. विधानसभेची नवी वेंचणूक 6 म्हयन्याचेर तेंकली. पावसकार आनी आजगांवकार दोगांकूय अपात्रतेविशीं हायकोर्टाच्यो नोटीशी गेल्यात. कोर्टान केस 22 ऑक्टोबराक दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. तृणमूल काँग्रेस गोंयांत घुसता म्हणून राजकीय हवा जावंक लागली. काँग्रेसींत नव्याची एंट्री. राणे, लुईझीन, रवी सारखे ज्येश्ठांक विचारी नासतना कारभार चल्ला म्हूण असंतुष्ट फुडारी आवाज काडूंक लागले. एक्टिविस्ट फादर एरमित रेबेल म्हणटा तृणमूल गोंयांत खंय योग्य पर्याय. गोंयच्या राजकारणांत नांव घाणायल्ल्यांक मात ममतान खंय एंट्री दिवची न्ही. काँग्रेसीत नवे येवन तिकेट घेवन चल्ले. नव्यांक आदी पक्षाचे काम करूंक लायात म्हूण काँग्रेसीचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आवाज काडूंक लागल्यात. भायर वतात आतां काँग्रेसीन कितलेच लोक भितर सरपाक लागल्या. जे दिसा टिकेट मेळना तेन्ना वतले ते, आनी आतांच कित्याक तांकां घेवपाक जाय इतले लेट. एक 1.5 वर्स पयलीं 2 वर्सां पयलीं तांकां घेवपाचें पार्टीन. आनी कोणाक विचारून घेता तुमी? सिनियर लिडरांक लायक लुईझीन बाब, रवी बाब, राणे बाब सगळ्यांक सायडल्यान केल्या. कोण डिसिजन घेता तें कळना पार्टीन. काल कमिटीज आयले लिस्ट, तातूंत नॉन काँग्रेसमॅन आमचे खूब आसा. ते कोणाक विचारून घाल्या? should not be considered. They should not be considered. They should work for the Congress party for 5 years. Then you give them the ticket. कोण आयले तितले नवे आयले तितले नालो कोणी येतल्यान तिकेट घेतल्यान मिनिमम 5 years. या मिनिमम 5 years. लुईझी फालेराक तुम्ही सायडीक दवरलो. तुम्ही सांगले लुईझी फालेराक काडा 24 वरां भितर सरकार जातलो म्हणून. सेंटरान कशें आयकलें कोणाचें? आनी खंयचो सरकार जालो? ते सरकारान गेले 24 वरांनी दुसऱ्या सरकारान. तुम्ही कुमारजुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. तुम्ही इलेक्शनाक तिकीट बी एक्सपेक्ट करता तुमकां? पळय, म्हजी आशा काँग्रेस पार्टी तिकेट केन्नाच करूंक ना. कळ्ळें? आय हॅव वर्क फॉर द पार्टी. ओके, बट इफ यू से तिकेट आय क्वालिफाय फॉर इट. आय एम अ लॉयल काँग्रेसमॅन. or IPAC approach you? No. Nobody has contacted me. Nobody has approached me.
Nobody has approached me, not TMC nor IPAC. गोंयच्या राजकारणात तृणमूल काँग्रेस योग्य पर्याय थारूं येता म्हणून एक्टिव्हिस्ट फादर एरेमित रिबेल म्हणटा. Your party can be a formidable alternative to the present ruling dispensation. But please don't dirty yourself by accepting in your party those rogue, dirty politicians who have ruined the future of Goa. Right now, what we are hearing is that many of such rogues are in touch with you, just as they have destroyed the future of Congress party and the future of Goa and Goans, so will they destroy Trinamool Congress, which has got such fame all over. I firmly believe that you can be a formidable alternative to the ruling dispensation. वेंचणूक तेंकता तसो एक पक्ष आपली स्ट्रॅटजी थारावंक लागला. काँग्रेसी बरोबर युतीक इत्सूक राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे गोंयचे शिष्टमंडळ मुंबय राष्ट्रवादीचो सुप्रिमो शरद पवाराक मेळ्ळे. वेंचणुकेक कशें मुखार वचप, युतीक राष्ट्रवादीच्या फुडाऱ्यांनी यत्न कशे करचे, युती जायना जाल्यार स्ट्रॅटजी कितें, ताचेर उलोवंक अध्यक्ष जुजे फिलीप आनी राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी मुंबय आसात. काँग्रेसा बद्दल आमचे लिडर, काँग्रेसा कडेन आमचे लिडर प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार ते उलयता. हे 2022 इलेक्शनाक, असेंब्ली इलेक्शनाक हे कितें तरी वाट काडटले. कित्याक म्हाकाय जाय की गोंयचे इलेक्शन, असेंब्ली इलेक्शन सगळे बराबर रावन गेल्ले. सेक्युलर जे वोट आहाय ते डिवायड जावचे न्हू म्हणून आमी हे भाशेन आमी प्रयत्न प्रेशर आमी घालता. कितें घालपाचें आनी खंयची सिटां करपाची तेजेरूय आमी आमची चर्चा जाल्याच आनी हेजेर आमी डिस्कशन आमी केल्लेंच. पूण हे केलें म्हणटकच आमी कितें परत आमी तें डिस्कशन वो प्रेशर वो आमी असो घालूंक ना. एक तृणमूल काँग्रेस म्हणटा ती पार्टी गोंयांत येवपाची आनी तुमचो आमदार जो आसा चर्चिल आलेमो, ही हॅज प्रिवियसली कॉन्टेस्टेड ऑन द TMC तिकेट. खंय तरी इज देर एनी टेन्शन इन NCP? हांवें अशें आयकलां की चर्चिल बाबाक तेणी एक फोन केल्लो अशें म्हूण हांवें आयकलां. कित्याक म्हाकाय खबर आहा. आतां कितें आसा, हे TMC हे लिडर हे सगळ्यांक फोन करीत आहा. आमचेरूच नॅशनल काँग्रेस पार्टीचेर MLA करून अशें हांव आयकूं येता की तेणी जायते जाणांक दुसरे पार्टीचे जायते जाणां तेणी कॉन्टेस्ट केले. So basically you are aware that TMC may have contacted Churchill Alemo, but you are not worried about it. This is what you are saying, correct sir? Worried in sense कित्याक म्हाका आमच्या MLAचेर विश्वास आहा. आयज देखून चर्चिल देखून येवपाचो आसलो पूण ती आमी येवपाचें तें कॅन्सील जाल्लें म्हणून चर्चिल आयज पावोंक ना, मिटिंगेक येवंक ना. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. आमची हरमलकर बेकरी, आमी पाव करता, पोळये, पॅटिसां, बिस्कीट, रोल, डिनर रोल ते सगळे करता. गोंय सरकार महिलांच्या सशक्तीकरणा खातीर नेटान पावलां मारीत आसा. तारचीभाट शिवोली हांगा रावपी श्रीमती सुनेत्रा हरमलकर ही एक अशीच बायल मनीस जांच्यांनी बेकरी वेवसायांत नामना जोडल्यात. कोणा दुसरे कडेन कामाक वता आनी ते कितें जाल्यार मागीर म्हणटा कारण आमी तर एक बेकरी तर काडून केले जाल्यार एक धंद्याक गेले जाल्यार बरें जातलें. ह्या वेवसायान तिका मजतीचो हात दिला तो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. मुखेलमंत्री रोजगार येवजणे अंतर्गत
सुनेत्रा हरमलकर हे बायलमनशेन हो व्यवसाय सुरू केला. सगळे म्हणजे ह्या बिझनेसान हांव एका भुरग्याचें शिक्षण केलें. हें म्हणजे कितें फुडें कितें शिकपाचें आसा आनी हें करपाचें आसा तें म्हजें घर बांदलें हांवें. परत भुरग्याचें आतां चेडवाचें म्हजें लगीनय करून ह्या बिझनेसान हांवें तशें दिलां. मायकल लोबो काँग्रेसींत येता म्हणटा त्यो वावड्यो आनी तो खरोच आयलो जाल्यार कळंगूटचो एकूय काँग्रेस फुडारी ताचे खातीर वावुरपाचो ना. कळंगुटेचो आदलो आमदार आग्नेल फेर्नांडीसाची शिटकावणी. काँग्रेसींत खंय एकाधिकारशाही चल्ल्या. निश्ठावंतांक कडेक काडपाचो यत्न चल्ला आनी कोणाकय तिकेट दियात पूण BJP वाल्यांक तितली नाका. आतां कालामुटान मायकल येता म्हणून आवाज येता. कोणूच आमी मायकलाक घेवचे ना म्हणून सांगना कोणूच आयज पासून. म्हाजेच न्हू कालामुटान हांव आहा जोजफ आहा आमी इतले काँग्रेसमॅन आहा. आयज एकलो पासून लिडर आमकां म्हणना की बाबा आमी मायकलाक घेवचे न्हू म्हणून. इतले आमी काँग्रेस लिडर आसतना काँग्रेस लिडर कालामुटान आसतना आनी कोण म्हाका दिसता एकलोच मनीस कोणपणी आपूण CM जावपाचे हितून कोण मायकलाक घे आनी कोणाक घे कोणाकूय घेवन सरकार करूंक सोदता. म्हणजे लॉयल्टी हांगा वालोर नाका. आतां तुमी कालामुटान जोजफाक विचारा आमी कितले फावटी मिटींग आमची ब्लॉक मिटींग जाता तेन्ना लिडर येयले आमी विचारलें तुमी घेतले ना कोणूच आमकां सारकें उतर दिना. ना एका हे मनशाक घेवचें ना म्हणून अशें उतर कोणूच दिना. विनेबिलिटी म्हणटा. विनेबिलिटीक गेल्यार आयज जाल्यार तशी गस्त जाता म्हणजे पांच जाणां मेली. आय एम अ लॉयल काँग्रेसमॅन. आय टोल्ड यू आय बीन टीच बट इफ समबडी फ्रॉम BJP इज ब्रॉट अँड पुट ऑन अहेड आय डोंट थिंक एनी ऑफ द कालामुट काँग्रेस लिडर्स विल रिमेन विथ देम. आतां लुईजिन फालेरो कितें करता तें पळोवंक पडलें. इफ द काँग्रेस पार्टी इज sought to be destroyed by somebody who wants to only become the chief minister. If Congress to destroy करूंक सोदता जाल्यार आमी कित्याक म्हणून चिंतचें पडलें न्हू. वी वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय BJP. आतां हे तर हाडून दुसऱ्यांक हाडून परत 10 जाणांक घेवन BJPन वचपाचें आहा. आमकां BJP डिस्ट्रॉय करूंक जाय न्हू. सो टू अवॉइड दॅट सिट्युएशन वी कॅन डू एनीथिंग. IPL सीझन 2 सुरू आनी गोंयांत बॅटिंगाक नेट. वास्को पुलिसांनी ब्रेस्तारा रातीं वास्को वाड्यां एका फ्लॅटार रेड मारून 6 जाणांक धरले. 5 जाण नागपूरचे, एकलो राजस्थानचो. 2 लॅपटॉप, मोबायलांक कनेक्ट केल्ले इम्प्रोवायज डिवायस, 1 TV आनी स्टेशनरी जप्त केल्या. 19 सप्टेंबरा सावन हे गँग ह्या फ्लॅटांत IPL बॅट घेताले. वास्कोचो एकलो खंय तातूंत आसा ताकाय उखलतले. लोकवस्तींत मोबायल टॉवर घालूंक घेतलो म्हूण कोलवा फोर्थ वाड्याचे लोक फुर्योज. टॉवराचे पर्यावरण आनी मनशांचेर खंय वायट परिणाम जातात. पंच म्हणटा पंचायतीन मान्यताय दिल्ली ना. ताणें खंय पुलिसेंतूय कागाळ केल्या. टॉवराक जागो दिवपी म्हणटा वायट परिणाम जाता म्हणटा ताचो पुरावो हाडात. काम बंद उडयता. भोगली टावर म्हणजे दुर्गा हें देखून ना कितें सायड ना कांय ना आनी आमी जाणा आमगे इफेक्ट सगल्या एका ल्हान भुरगीं आहाय आनी कितें. It's a crime. You know the effect on the people here. Just now my friend have told it leads to cancer. स्टाफ ऑर्डर दिली तेका आमी आनी MLA को आमी आतां आज धाडला. मातशें 1 दीस लेट जालें पूण धाडला आमी तेका. टावर जाय पूण मातशें लोक ना थिंग घालपाक मातशें पयस घालपाक जाय न्हू. पुलीस आमी ऑलरेडी आमकां एक कंप्लेन दिली आमी स्टॉप नोटीस धाडला आमी तेकाय कोडयला. पंचायत लेवल आमी कांयच दिलें ना तेका. चर्चिला बोले गेले त्या तेणें सांगलेलें तुमकां जाग आहा. हांवें म्हणलें हांवें तेंका जाग दिलो एक कडेन. होन दाखयलो तेगे चर्चिलागे चेड्या. होन दाखयलो तेम लोकेशन हें केलें आनी बरो आहा म्हणून लिंक कोणा लागपा ना. खरें म्हणल्यार थिंग कांय ना बांदार तो. I stay with my family. Okay. If they have a problem, I also stay with my some other signatories, 20 signature household over there. They also families, children. I have also gone through books and something. They have told me there's a low range tower and something like that. So I said, okay, fine, go ahead. Now after this, these people don't have anything. I told them even if they bring anything, one letter from the doctor saying that it will be harmful, I'll request these people.
But I don't have anything. They just saying stop, stop. And where are the towers normally put up? I think normally at the side of the road only. कामगार आणि शेतकार विरोधी कायद्यांक विरोध म्हणून ऑल इंडिया ट्रेड युनियनान 27 सप्टेंबराक देशभर भारत बंदाचो उलो मारला. गोंयच्या आयटकय या बंदात वांटेकार जातले. फाटोफाट 30 तारखेर गोंयच्या आयटकान पणजे आझाद मैदानाचेर धरणे दवरला म्हणून महासचिव क्रिस्टोफर फॉन्सेकान मिडियाक सांगला. लोक म्हणटा आमी झुजपाक तयार आसा, आमी रस्त्यार येतले आणि ताका लागून 27 तारखेर आख्ख्या देशाचे शेतकार आणि कामगार आणि कष्ट करपी लोक भारत बंद पुकारलेलो आसा आणि आमी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस या आंदोलनाक आणि या मागण्यांक सगळे जे ट्रेड युनियन्स आणि शेतकारांचे संघटना एकठांय येवन ह्यो भारत बंद पुकारलेलो आसा त्या भारत बंदाक आमचो पूर्ण तेंको आमी दिता. And back to back on 30th of September बरेस्तारा दीस आमी येवजिला आणि आमी थारयला पणजेंत आझाद मैदानाचेर एक महा मेळावो आणि प्रोटेस्ट धरणा आमी करपाचो म्हणून. ह्यो आंदोलन जो पुकारलेलो आहा तो आंदोलन पुकारलेलो आहा कित्याक ऑल इंडिया लेवलाचेर सगळे ट्रेड युनियन्स आणि शेतकार संघटना एकठांय येवन झुजता आसतना आमी फाटीं रावंक जायना. We will not only agitate on 27th, but also back to back have a struggle on 30th as well. साखळे मार्केटांत बसपी फुलकारांक गिरायक ना, रस्त्यार मात व्यापाराक नीट. पालिकेन रस्त्यार फुलां विकूंक दिवंक जायना म्हूण साखळेंतल्या फुलकारांच्यो सयो घेवन रेव्होल्युशनरी गोवन्सान साखळे पालिकेक निवेदन दिलें. लोकांनी रस्त्यार सामान घेवचें न्ही, 4 पावलां मारून मार्केटांत वचून थळाव्याच्या धंद्यांक हातभार लावचो म्हूण आरजीच्या मनोजाचो उलो. 2 हार तेंचे वचना, 2 फातयो तेंचे कोण घेयना, कित्याक सगळो माल भायले लोक रस्त्याचेर विकता. आनी ह्या माध्यमांच्यान हांव गोंयकारांकूय हे करता, अपील करता की जे गोंयकार आमकां स्वताक जेन्ना आमी गोंयकार म्हणटा तेन्ना आमचें कर्तव्य आसपाक जाय, आमचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय की आमी गोंयकाराक गिरायक घालचें. 2 पावलां फुडें चलोन मार्केटान गाडी दवरून तुमी तांकां प्लीज गिरायक घालचें. रस्त्यार मेळटा म्हणून ते भायल्यांक गिरायक घालनाका. 1 वर्सां जालीं तरी आमी हांच्या कडेन लेटरां करता, हांकां परत जागयता की भायल्या लोकांक बसों नाका, तुमी आमच्या पोटार मारून भायल्या लोकांक चान्स दिवं नाका. आमकां परिणाम जाता आमच्या धंद्याचेर, म्हणल्यार हे कोणूच आयकना. म्हाका 22 वर्सां जालीं, त्याच पयलींची एका 30-35 वर्सां जालीं धंदो करता आनी हांव धंदो बसलो मरे. कितें करपाचें? ह्याच धंद्याचेर आमचें पोट, आमचें आनी कांयच ना. आमी वयल्यान तांकां समजून सांगलें कितें म्हणून आमकां गिरायक जायना म्हणून. तेंच्यांनी कितें सांगलें, प्रवीण ड्रॅगनार आमकां सांगलां कितें म्हणून, नाल्ल खंय विकपाचे, फळां खंय विकपाची ती म्युन्सिपाल्टी थरया म्हणून अशें आमकां सांगलां तेणें. आमी ताका सांगलें सगळ्यांनी आनी प्रवीण ड्रॅगनार आमी सांगलें आमी 8 जाणां 9 जाणां बसता हांगा, आमकांच बाजारान हांगा गिरायक जायना अशें म्हणून. आतां सद्या पळय तो म्युन्सिपाल्टीचो हो रायपाटसायकार तेच्या तेंपोन आनी हें घातलें तेणें फुलाचें दुकान. बुद्ध नगराध्यक्ष रावता तेच्या सायटीक दिलें काल 4थी पयलीं ट्रेड लायसन्स, नेवें दुकान. 4 दीस जाले म्हणजे 4थी पयलीं 8-10 दीस जाले अशें धरा. चिंचिणी शेतांतल्या उदकाचे सुवाती वेल्यान बांदकाम करचें न्ही म्हूण हायकोर्टाचो PWD आनी WRDक आदेश. चिंचिणीच्या कांय थळाव्यांनी त्या बांदकामाक लागून शेतकारांची वाट लागल्या म्हूण कोर्टांत याचिका घाल्ली. लोकांक गरज नासतना खंय बायपास बांदला. शेतकारांक मेगा प्रकल्पाचो दुबाव. जोत घालप, चोप घालप आनी लोकां बिका हाण उदक घालून आमी शेत रोयतालीं. त्या सारक बरें शेत मरे आमगेलीं, सारक कोड भोंवतालीं. वचो एकलो शेतकार आमगेलो, थिंग शेत ते गेलें. आतां तुमकां हें रोवपा मेळ्ळें आनी हे होंडारा कितें म्हणलें, एक वाली होणार म्हणटाले. आतां तेणें पुरयलो, ओत पुरयलो लोक ना. आनी हें ओलो आतां आमी हें कितें करप म्हूण तें आमकां कळना. पूण तरी आसना म्हाका हायकोर्टान बोर कोन्न हें दिलें मू, हांव तांकां तूं थँक कोता आनी मागोता हेजे मुखार. आनी आमकां हें सगळें क्लियर करचें आनी आस्ते आमकां रोवपा दिवचें मू. आज आम कितें करता थिंग कांय रोवपा मेळना. आनी उदक खंयच्या सायडी वयता आख्खे एरियाक आतां हितू एरिया आहा
हे उदो आतां खूंय वयतले फार्मर्स सगळे आख्खे विलेजेस एज वेल एज आख्खे गांवच लोक आमगे चिंचोणकार सगळे गांवच लोक आनी गांव आमगेलो ह्या प्रॉब्लम कितें जालो हा हो रस्तो रेसो तेश वयत जाल्यार तो स्कोप ऑफ द रोड तुज्यान दाखोवपा जाता हो रोड मदीं चेंज जाता स्कोप ऑफ द रोड चेंज जाता कित्याक हिंग 2 मेजर प्रोजेक्ट्स येवपा मेगा प्रोजेक्ट्स कित्याक ह्यो प्रॉपर्टीज गेलो आहाय व्हडल्या मनशान गेलो आहाय सो ते प्रॉब्लम हो कोतांत कितें बेजिकली हें आतां आमी रोवपाक गेल्यार देखून हिंग कितें रोवपाक गेल्यार देखून आमकां तितून पयस नाय ते वोद्दे मनीस आहाय आमगेले फार्मर्स जाय तांकां इवन दे कॅनॉट एफोर्ड टू गेट अ ट्रॅक्टर इन द फील्ड 14 वर्सां लागताय एक क्रायम कोल जाल्यार मनशां सोंटोंक तेश कोन्न 14 वर्सां जालीं 2008 सावन हो मनीस हे कोर्टा हेजेर भोंवता कोर्टा थिंगा भोंवता आनीक NGT म्हणाका सगळे कडेन भोंवता म्हळ्यार ओल्ड एज आहाय तरी मेन म्हणटाय ती होरी विक्ट्री म्हळ्यार ही फार्मरागे विक्ट्री आनी कोणाली न्हू आनी रेमेडियसागे विक्ट्री. And we are suffering because of the access now till today. So where the people require road, they should build a road. They should build a road. Not where there is no necessity, there is no need. There is no need. Why there is need? They've spoiled the paddy fields also. Yeah, paddy fields. Agriculture properties are being spoiled unnecessarily. शिक्षणीक संस्था आणि संस्थेचे 100 यार्ड वाठारांत तंबाखू विक्री बंदी म्हूण सरकारान 2019 मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्ली. अंमलबजावणी करपी अधिकाऱ्यांक ताची म्हायती जाय म्हूण तंबाखू कंट्रोल कमिटीन उत्तर दक्षिण गोंयांत कार्यशाळा दवरिल्ल्यो. तंबाखू विक्री खंय वाडत चल्ल्या. अधिकाऱ्यांक कोटपा कायद्याची पुराय म्हायती आसूंक जाय. We wanted to highlight the recently published Tobacco Free Educational Institution Guidelines. We call it as TOFI guidelines, and through this the intention is to make all the schools tobacco free, including all the schools under the Director of Education, Higher Education, Technical Education, all the colleges, universities, wherever the education is imparted. This is section 6B of COTPA. It says that no tobacco product should be sold within 100 yards of the education institution. We are organizing training for all the headmasters and the schools because we have 810 schools under Director of Education in North Goa. So the focus of this program is to update all the officers what are the various sections of COTPA for enforcing, so that the officers are aware of what is their powers, what is the procedure. If there is a non-display of the board, what is the fine? If there is a cigarette packets or BDs or gutka which is not permitted to be there, then what is the way to do the seizure? But since this program is done online because of COVID, the resource people from Delhi cannot come. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.